एकेकाळी पेडणेकरांनी जगा स्वतःचे मत नसलेले राजेंद्र हल्लेकराक 15 ते 20 दिसांनी 16,000 मतांनी निवडून हाडला. ती पुनर्वृत्ती आयज पेडणेकार विष्णूच्या रूपान करतले हो म्हाका पेडणेकरांचो ठाम विश्वास आसा. मी सक्षम आसय फुडें व्हरपाक आनी कितें प्रॉब्लेम आसलो जाल्यार मी आसतलें. म्हाका इतल्या लोकांचो बरो साथ मेळ्ळो आसा म्हणून मी फुडें सरलोय. मी पॉलिटिक्सान मातसो मी फाटीं रावंक सोदी आसलो कारण खुबशे घडामोडी म्हाका आवडंक ना. पण म्हाका अशें दिसलें आतां की बेस्ट सांगपाचो आसा न्ही की म्हाका अशें दिसलें की सगळे लोक जे आसत ते कन्फ्यूज जालेले आसत आनी म्हाका पेडणेकारांक दाखोवपाचो आसा की आमी कन्फ्यूज नाय आनी आमी खरात कायदा करून दाखयतलो. ह्या विश्वासाचेर मी आयज फुडें सरलेलो आसा. फुडारी लोकांनी विचार केलो की आम्ही विश्वनाथ कोरगांवकाराक घेवया आणि ही संस्था फुडें व्हरया म्हणून. ती आम्ही संस्था काढली. 5-6 वर्सां बरी चल्ली. जे कितें हांगासर कितें जाय आसले खांबे नसले लायटीचे ते खांबे घेतले, स्पीड ब्रेकर घालूंक घातले, स्पीड ब्रेकर घातले आणि व्यवस्थित आमचें चलतालें. म्हणजे कितें जालें खंय तरी ताका खंड पडलो तरी पण आमची संस्था अजून पर्यंत आसा. ती फाल्यां आमच्यान परत ते पुनर्जीवित करूं येता.